2012 मेरेन व्हड प्रमाणात नोकऱ्यो दिल्ल्यो पूण कोणाकडल्यान पैसे घेतले ना। प्रताप सिंग राणे, विश्वजीत राणे, दिगंबर कामत, सुदीन ढवळीकार हांणी नोकरी दिवपा खातीर केन्नाच पैसे घेतिल्ले ना। पूण सद्याची परिस्थिती पळयल्यार फुडार डेंजर झोनात आसा अशें दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळाचें म्हणणें। मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करून मुखेल आरोपीचेर कारवाय करची अशी मागणी सावळ हांणी केल्या। आयज गोंयान जॉब्स फॉर स्कॅम आणि स्कॅम फॉर जॉब अशें एक वेगळें चित्र आणि विचित्र अशें चित्र उबें जालां गोंयान, आणि ती वस्तुस्थिती आसा बी। तेच्या खातीर सरकार ते सोदून काडपा खातीर मोठो प्रयत्न चालू आसा। कितलेशेच जाणांक अटक केला। दुर्दैव आमचे की तितून त्यो महिला आसा। ह्यो आयज एकंदरीत जर फाटी वचत की आमी जेन्ना पासून आमी पॉलिटिक्सान आयल्या 2005 ते 7, 2007 ते 12 आनी तेच्या उपरांत म्हाका खबर आसा की 2005 ते 7 आनी 7 ते 12 म्हणजे जेन्ना पळय प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना, जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसले, त्या वेळाचेर विश्वजीत मंत्री आसले किंवा बाकीचे इतर बाबूच बाकीचे, त्या वेळाचेर मोठ्या प्रमाणान जॉब क्रिएशन जालें। त्या वेळाचेर नोकरीची उपलब्धता जी आसा पळय ती मोठ्या प्रमाणान जाली आणि ती सबंद गोंयभर लोकांक मेळ्ळी। आणि तातूंत बिचोली तालुको म्हणजे बिचोली मतदारसंघ, मये मतदारसंघ, सांखळी मतदारसंघ, त्याच बरोबर सत्तरीचे दोन्ही मतदारसंघ, पेडण्या मतदारसंघात म्हणा, शिवोलेच्या भागात म्हणा, अशे भरपूर लोकांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो, भरपूर मेळ्ळ्यो। कळ्ळें? त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघात आमी आसले, त्या वेळाचेर आमी एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान आसले, त्या वेळाचेर जवळ जवळ 150-200 नोकऱ्यो भुरग्यांक मेळ्ळ्यो। पूण केन्नाच आमी कोणे पयशे घेतले आयकूंक ना। तो मागीर प्रताप सिंग राणे आसूं, विश्वजीत राणे आसूं, दिगंबर कामत आसूं, बाबूश आसूं, हे कोणीच पयशे घेतलेले आमी केन्ना आयकूंक ना। आमी आयकूंक ना, कारण म्हाजे कडेन क्लोज जे भुरगे जॉबाक लागले पळय तेंचो क्लोज कॉन्टॅक्ट म्हाजे कडेन आसलो। ही जी परिस्थिती आयज गोंयान निर्माण जाल्या ती जर पळयत जाल्यार फुडल्या भविष्य काळान खूब ते डेंजर आसा। हो डेंजर झोनान आसा आमी सगळे। डेंजर झोन म्हणजे हांव इतल्याच खातीर म्हणटा की ज्या भुरग्यांनी मोठ्या आशेन आपणाक जॉब मेळटलो म्हणून ज्या भुरग्यांनी किंवा भुरग्यांच्या बापायन जे पयशे कोणाक दिल्या, म्हणजे प्रत्येक जाण आतां कोणी म्हणटा, आतां अशें म्हणटात की खूब जाण अशें म्हणटा की आपणाक साल्वार करपाक जाय म्हणून म्हणटा की जो देणारो आसा तोय दोशी। आयज तुम्ही देणारो आसा तो दोशी म्हणपाक शकता, पूण देणाऱ्याची तुम्ही देणाऱ्याक तुम्ही मातशे तेची परिस्थिती पळया। प्रत्येक मनीस हो आशेर जगता। प्रत्येक आवय बापूय आसा पळय तोय आशेर आसता की आपल्या भुरग्याक खंय तरी नोकरी, म्हणून केन्ना केन्ना तो कितें करता, आपली कितें पुंजी जी आसली जमयल्ली तो काडटा आनी ती कोणाक तरी दिता आनी तेका जॉब मेळोवचें। केन्ना केन्ना तो फटवता, केन्ना केन्ना तेका मेळटा। पूण आयज समजा जर अशें म्हणून बरेचशे लोक अजूनही फाटी रावल्या, फुडें येवंक ना। खूब जाण आसा हितून, म्हणजे म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे जवळजवळ 250 ते 300 लोक तरी कमीत कमी ह्या हितून इन्वॉल्व आसा, आणि जवळजवळ 250 ते 300 भुरग्यांनी तरी जॉबांक पयशे दिल्ले आसा, चड आसूंक शकना। आणि जवळजवळ 200 ते 250 कोटींचो व्यवहार जाल्लो आसतलो हितून। इतले सांगपाक अशा ओवरऑल वातावरणांतल्यान कळटा। आता आमी इतलेच मागुया की हे मुख्यमंत्र्यान हेजो शोध लायला, मुख्यमंत्र्यान सोदून काडून मुख्यमंत्र्यानच हे दाखोवन दिला। हांव इतलेच मागता, मुख्यमंत्र्यान जशें हे सोदून काडला तेंचो मुख्यमंत्र्या थ्रू हो जो तपास चल्ला तो म्हाका इतलेच सांगपाचें आसा की मुख्यमंत्र्यांनी हेच्या तळापर्यंत, मुळापर्यंत वचप खूब गरजेचें आसा। आणि जो पळय कोण ह्या हितून जो गिल्टी आसा पळय, ज्या ह्या हितून इन्वॉल्व आसा त्या मनशाक मोठ्यान मोठी सजा जावप ही गरजेची आसा। नाल्यार भविष्यात जर हे चालू उरलें न्ही, बरेचशे भुरगे त्रासान पडटले, तितूंतल्यान